गावठण साखळेची फामाद घोडेमोडणी व्हडा दबाज्यान मनयली। गावठण हांगासरल्या श्री सातेरी केळबाई देवळात घोडे न्हेसयले उपरांत तांची पुजा करतात। उपरांत रोमांचक नाच आणि तलवारबाजी सुरू जाता। गावठण वाठारांतल्यान ही घोडेमोडणी साखळे येता। सगळ्या मानाच्या सुवातीचेर घोड्यांची पुजा जाल्या उपरांत घोड्यांचो पावली नाच तशेंच कातर म्हणल्यारूच तलवारबाजी पळोवपाक मेळटा। या पुराय घोडेमोडणीत हे घोडे वेगवेगळ्या सुवातींनी वट्ट 13 फावटी कातर सादर करतात। अनुवर्सा ही घोडेमोडणी पळोवपाक व्हडा प्रमाणात लोक हजर आशिल्ले। नेसेचा घोडे तुझ्याकडे नेसेचे कारण एक सातेरीचो घोडो आणि एक केळबाईचो घोडो दोन घोडे नेसेचा ते नेसल्या उपरांत ती कातर जाता पयली ती कातर घेतली काय आमी डायरेक्ट राधाकृष्ण देवळान येता। राधाकृष्ण देवळान येयले काय मागीर हांगा सेतयां कडेन घेता कातर कळ्ळें। ती जाली काय मागीर हांगा होळये कडेन घेता। होळये कडेन जाली काय आतां बांगरापुरा घेता थंय घेतले होळी। ती जाली काय मागीर आतां परत मारुतीच्या देवळा कडेन थंय घेतले थंय दोन कातरी जाता कळ्ळें। ते दोन कातरी जाले काय मागीर आमी वाटेक लागले खंय परत वचपाक गांवठणांत मागीर गांवठणांत वचून थंय दोन कातरी जाता देसांच्या दारार कळ्ळें। प्रत्येक देसाच्या दारान एक एक कातर जाता। ती जाली काय मागीर परत त्या वाड्यार वयता। त्या वाड्यार कातर जाली काय देवळान गेले। देवळान गेले काय परत लास्ट कातर घेता आनी घोडे आमचे विसर्जन करता म्हणजे थंय घोडे आमी सोडटा। कितके जाता रातची? रातची 4 पर्यंत जाता। हां म्हणजे 4 पर्यंत एका दिसाचो म्हणजे रातचो लेट पर्यंत चालू उरता। 4 पर्यंत सारके उरता। ओके 4 जाले का मागीर आमचे घोडे सोडले का मागीर परत मोडोळा घेवता आमी घोड्यांक घेवन ते मागीर च्या पाणी घेतली का आपल्या घरा गेले। एकच आमची आसा त्याला साखळी घोडे म्हणजे अशी खंय कातर घेवपी घोडे म्हणजे ना। कातर म्हणजे अशें निमत्याक निमचो मारप ते म्हाज्याच टायमार हांवें 3 निमचे तोडलेले हांव घोडे नासलो जाल्यार पयलीं म्हाजो बापूय आसा त्या उपरांत मागीर हांव नासा म्हाज्या उपरांत आतां हांवें 2 वर्सांनी चेड्याक दिला। चेडो म्हाजो नासता लागतो 2 वर्सां जालीं चेड्याक दिला। तलवारीक तलवार मारप आनी वेळ पडला ती धपक्या बरोबर तलवार तुटता सुद्दां असो धपको मारप तो तेजेर असो बार बीन तसो आसता। हय न्ही वोसार येता हां काय बी ओके ओके
रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.